मोगाच्या भावानो भयणीनो मोगाच्या युवजनांनो सोमी उंड्या आरोपार खरोच हजर आसा. आमी गायले वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस. कसलो इश्ट जेजो आमकां आसा ह्या एवकारिस्तांत. कसले वरते भाग जेजूक इश्ट म्हूण पावचे. कित्याक जेजून नुसो आमकां ताजे इश्ट म्हूण पळयला. जो हांव सवांजेर 15वा स्वर 15वे वळ जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हूण पळयता. आय कॉल यू फ्रेंड्स. जेजून आमकां इश्ट म्हूण पळयतना ताका आमी इश्ट म्हूण आपोवयेत. देखूनच आमी अपूर्बायन गायले वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस. आनी हो इश्ट सामान्य इश्ट नाही. हो इश्ट एक विशेष इश्ट, एक स्पेशल फ्रेंड आमच्या जिवितांतलो. आमी कांतारान गायले ऑल आर सिन्स एंड ग्रीव्स टू बेर. आमकां आसले खंत, आमची बेजाराय, आमचे दूख, आमची पातकां, आमचें उणेपण सगळें ताजे संगे वांटून घेवयेत. आमकां इश्ट आसात. आमच्या जिवितांत कितें घडलें जाल्यार आमी पयलें सांगचें आमच्या इश्टा लागीं. घरा सयत सांगूंक आमी नाकारता तरी आमी इश्टा लागीं सांगूंक फाटीं सरना. कित्याक वी ट्रस्ट आवर फ्रेंड, वी बिलीव इन आवर फ्रेंड. आनी आज जेजू आमचो इश्ट म्हूण आमकां आपयता. आनी ह्या इश्टा लागीं कितेंय सांगयत, कितेंय उसार येत, कितेंय म्हणयेत, तो सगळें समजता. तो सगळें आमकां सांबाळून व्हरता. कसले भागे ह्या इश्टा आमच्या देवा लागीं आमच्या काळजाची मागणी ताचे देव उबारचे दिसले. ताका आमी आराधन करया, ताका आमी स्तुती करुया, ताका आमी महिमा गावया, ताका आमचें जिवीत समर्पण दिवया. तो आमचो वर्तो मोग करता. जेजू म्हणटा एका इश्टा बसत जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. देर इज नो ग्रेटर लव दॅन दॅट गिविंग वन्स लाईफ फॉर वन्स फ्रेंड. वय बाबा आनी भयणी, आमचे खातीर जीव दिल्लो आमचो इश्ट जेजू. ही हॅज गिवन हिज लाईफ फॉर मी एंड फॉर यू सो दॅट यू शूड लिव. तुवें जियस जाय. आनी कसलें जिवीत तें अर्दें कुरें न्हय, बेजारायेचें न्हय, दुखीचें न्हय, नासाचें न्हय, फातकाचें न्हय, बगार संतोशाचें, समाधानाचें, कृपेचें जिवीत तें. हो स्वामी ह्या सक्रामेतान आमकां राखून आसा. आमची मागणी आयकूंक, आमच्या काळजाचें उलें आयकूंक तो राखून आसा. ताका आमी जिवीत भेटोवन दिवया. मोगाळा जेजू काळजान धांवन म्हणुया. लेट अस स्पीक फ्रॉम आवर हार्ट सायलेंटली. मोगाळा जेजू तुका हांव आराधन करता, तुका हांव नमन करता, तुजी हांव स्तुती करता. तुकाच म्हाका भेटोवन दिता. म्हजें जिवीत तुज्या हातांत हांव ओपोवन दिता. तूं म्हाका बेसांव दी, तूं म्हाका कृपा दी, तूं म्हाका आशिर्वाद दी, तूं म्हाका राख, सांभाळ. म्हजें जिवीत संतोशान भर, म्हजें जिवीत समाधानान भर, म्हजें जिवीत सर्व देण्यांनी भर, म्हजें जिवीत भावार्थान भर, म्हजें जिवीत बरवशान भर, म्हजें जिवीत मोगान भर. आराधन तुका सुम्या जेजू
स्तुती तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू, आता आणि सदा सर्वदा आमेन. दया करून बसा. मोगाच्या युवाजनांनो, आमचे दोळे आमी धांपया. एक घडीभर सुम्याचे हजरपण आमी बघया. लेट अस फील द प्रेझन्स ऑफ जीसस. वी आर इन अ होली प्लेस. वी आर इन अ ब्युटिफुल प्लेस इन दिस इवनिंग. ह्या प्रशांत सांजेर, ह्या मौन वातावरणांत सुम्याचो अनुभव आमी सोडया. जेजू आमचे लागीं उलोवंक आशेता, आमी आयकूंक जाय. आमच्या जिवितांत सगळें सारकें आसा म्हूण सांगूंक जायना. आमचे थंय बेजाराय आसा, निरासपण आसा, खंत आसा. वी हॅव डिफरंट वरीज, टेन्शन्स, एंग्जायटीज. एका तराची खावजेनी आसा, भंयां आसा, बिट्रेयल्स, पेन्स, इमोशनल वुंड्स. वी आर रेस्टलेस. एका तराचे धडधडे आमच्या काळजांत आसा. जायते फावटी आमकां फक्त कोणा लागीं आमी सांगचें. पूण मोगाच्या भाव भयणी, हांगासर आसा सुमी. इमॅजीन द एमाउस डिसायपल्स. एमाउसाच्या वाटेर असल्या दोगा शिसांचें जिवीत एक फावटी मदीं हाडा. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत ते दोग आपोस्तल फाटी आपल्या गांवांक वेताले. निराश जाल्ले ते, बेजारान ते आसले. आनी ब्युटिफूल थिंग, जेजू तांचे सांगात चल्लो. ही वॉक्ड एज अ स्ट्रेंजर. ताची वळख पयलेंच सांगूंक ना. रादर ही स्पोक टू देम. ही स्पोक टू देम मेनी थिंग्स. देवाचें उतर तांकां सांगलें. एका तरेचो शर्मावूं दिलो जेजून तांकां, पूण समजूंक ना तांकां. पूण हे सगळें आयकतना तांचे काळीज पेटताले. ते उपरांत ते म्हणटाले, वाटेर तूं आमचे लागीं उलयतना आमचे काळीज पेटताले न्ही गी. वेर नॉट आवर हार्ट्स वेर ऑन फायर. हर एक फावटी देवाचें उतर आयकतना आमचे काळीज पेटता. भावांनी भयणी, जावंक पुरो मिसा वेळार देवाचें उतर चीत दिवन आयकता जाल्यार, बरो एक शर्माव आयकलो जाल्यार, वा आमच्या इतल्या एक बायबल वाचता जाल्यार, वा घरांत तेर्स करतना देवाचें उतर वाचतना चीत दिवन आयकलें जाल्यार तशें सांग जाल्लें बरीच आमकां भोगता. आमचें काळीज पेटतलें न्ही गी. पूण तशें सांग बरी आमकांय जेजूची वळख मेळना जायते फावटी. पूण भावांनी भयणी, केदाला जेजून उंडो मोडलो तांकां तांची वळख मेळ्ळी. जेजूक वळखलें आनी तेदाला जेजून अपयस जालो. हे उपकारिस्तांत शिसांनी जेजूची वळख धरली. तसो युकरिस्त भावांनी भयणी हांगासर आसा. आनी त्या युकरिस्तांत आमी जेजूची वळख धरूंक जाय. आनी तो युकरिस्त जावन आसा द रियल प्रेझन्स ऑफ जीसस, द लिवींग प्रेझन्स ऑफ जीसस. जेजूचे जिवे हजरपण, जेजूचे सदांच आसचें हजरपण. इम्मानुएल, गॉड आमचे संगे आसो देव, सदांच आमचे संगे आसो देव. आनी तूं कितें आमकां सांगता? गॉड लव्स अस. देव आमचो मोग करता. कित्याक आमचो मोग करता? वाय ही लव्स अस? नॉट बिकॉज वी आर वर्दी. आमी तेज्या मोगाक फावो म्हणल्या खातीर न्हय. आमी पातकी जावन आसतनाच तो आमचो मोग करता. देवाचें उतर रमाकारांक बरयल्या पत्रांत तेंच म्हणटा, आमी अस्कत पातकी जावन आसतनाच ताणें आमचो मोग केलो.
देवाचो मोग हंतून व्यक्त जाता म्हणटा देवाचे उतर. रोमाकारांक बरयलें पत्र 5 वळ. आमी पातकी जावन आसतना तो आमचे खातीर मेलो, ताच्या रक्तान ताणें आमकां शुद्ध निर्मल केल्यान. देखून देवाचो मोग तो अपारमीत. ह्या वेळार आमी मागया तुमचे जबाब. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या आमी अस्कत आनी पातकी, तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या तुजो पाटलाव करूंक आमकां बळ दी. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या पेल्यांक बोगसूंक आमकां कुरपा दी. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या म्हजे शिकाप आनी काम बऱ्यान करूंक कुरपा दी. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या आमकां ताळ्ळें तेंते सवंतलें निवार. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या आमकां तुज्या शांती समाधानान भर. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या आमच्या जिवितांत दुबाव आनी भंय रिक्त आसतना, सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या तुज्या दैवीक उतरा प्रमाणे जियोंक. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या जिवितांत सारकी विसोन करूंक असली जानवाय दिवन तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या आमचे काळीज कश्टां जाल्यार तें खंडवाळायेन भर. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या म्हजो भावार्थ वाडय, बरवसो सडय आनी म्हजें जिवीत मोगान भर. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या तुवें मोग केल्ल्या बरी मोग करूंक शिकय. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या सोंसणीक हयेन म्हाका भर. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या म्हाका भाग्यवंतपणाच्या आनी निस्कळपणाच्या वाटेन चलय. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. मोगळा सोम्या सदांच तुवें केल्ल्या उपकारांक उपकारी मनान अर्गां दिवंक शिकय. सोम्या तुज्या मोगान आमकां भर. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना सोम्या आमकां ताच्या मोगान भरता तेदला मात्र ताचो मोग करूंक आमी शकता. ताचो मोग आमी करता म्हणून सोम्याक आमी भास दिवया. दयकन बसा. मोगाच्यानो, सांत पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्या पत्रांत 5 16 आनी 17 वळ थंयसर तो म्हणटा, सदांच खुशाली जाया. रिजॉयस ऑलवेज. कळनासतना मागा. प्रे कंटिन्युअली. सर्व घडितांनी देवाक अर्गां दिया. गिव थँक्स इन ऑल सर्कमस्टन्सेस. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे थावन देवाक जाय इतलेंच. फॉर दिस इज God's will for you in Christ Jesus. देव आमचे दावन आशेता इतलेंच की आमी खुशाली आसूंक जाय, संतोषान आसूंक जाय. जिवितांत कालय जावं दी. हॅव टू बी हॅपी ऑलवेज. देर शूड बी स्मायल ऑन आवर फेसेस. प्रे कंटिन्युअली. प्रे कंटिन्युअली म्हळ्यार सगलो दीस इगर्जेन बसचें न्हय. बगार मागणें म्हळ्यार देवा लागीं संबंध. ऑलवेज फीलिंग दॅट प्रेझन्स ऑफ जीसस इन माय लायफ. Just like our smartphones connected always to the network. The moment it is disconnected, you can't do anything. Can't call, you can't browse, you can't do anything. You should be always connected. Pray continually. सदांच मागणें करा म्हळ्यार देवाक आमी सदांच कनेक्टेड आसूंक जाय. Always feeling the presence of Jesus in my life. All the moments of our life. Whether I'm studying, working, traveling, playing, whatever, either I'm having fun, enjoyment, kalay kartana, I feel that presence of Jesus. That is called pray continually. And give thanks to God in all circumstances. जिवितांत कितेंय बेसांव मेळ्ळ्यार एक उतार म्हणा, काळजा दावन जेसू थँक यू जीसस म्हणा. That is the shortest prayer, the most beautiful prayer you can say in your life. देवाक सदांच अर्गां दिया. आमी सक्रामेंताच्या हजरपणांत आसा. जेजूच्या दैवीक हजरपणांक हसर आसा. आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय
जायतीं बेसांवां सोम्यान आमच्या जिवितांत वतल्यांत. जायते फावटी आमी आमचेर सदभाव करता देवान आमकां कितें देणी दिल्यात म्हणून. जर आमी दोळे उक्ते करून पळयता जाल्यार हाऊ मेनी ब्लेसिंग्स, काउंटलेस ब्लेसिंग्स देवान आमचे वर वतल्यान. ह्या वेळार देवाक आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जिविताचें देणें आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बरी भलायकी आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. कुटुंबांत हांव मोग आनी संगातपण दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरे इश्ट फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां शिकोवंक आनी जायती जिवितांत अवकाश लाभल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सबार देणी आनी तालेंतांनी जिवीत आमचें नेटयल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत कश्ट आयलेल्या वेळार आमकां जायत्या बऱ्या मनशां जावन सल्ला सुचना दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जिवितांत समाधान स्वस्थता दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जिवितांत पंत वाहनां येता आसतना भेस हाडिनासतना धैर्यान फूड करूंक धैर्य दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचो भावार्थ घट केल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या ICM संघटना मुखांतर सेवा करचें भाग फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बोगसानाची कृपा आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या आमची जेजू. पातकां आमकां बक्षिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जिवितांत भरवसो आनी प्रेरण दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची मोग करची मनशां आसात म्हणले एक बोगाप दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जिवितांत बरे निर्धार करूंक जायत्या बऱ्या मनशाच्या मनाच्या मनशांनी आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचो भावार्थ परगट करूंक धैर्य दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हजी सपनां साकार करूंक जायते अवकाश दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जिवितांत संतोशाच्यो घडयो दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सर अपायांतले अवघडांतले आमकां निवारल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां पाताक वायट आदारीन अशें राखून व्हरूंक जानवाय आनी देणी दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत तुजो मोग आनी काकुलतो अनुभव करूंक भाग फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या जिवितांत म्हाका लाभल्या हर एका बेसांवा आशिर्वादा पासून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, काउंटलेस ब्लेसिंग्स, thousands of reasons, 10,000 reasons to praise God. देवान आमकां अर्गां दिवंक जायतें बरें केलां. उबी रावया, देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां गीत गावन उपकारी मनान दिनवाशी काळजां मनान बरोवन सोम्यान केलें बरेंपण ओळखून घेवया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया, स्तुती गावया. सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजाक दिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो पावून करला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजाक. सर्गी दळबार सांडून संवसाराक आयलोय देखून अर्गां तुका सोम्या. कुर्सार मोरून आमची सोडवण केली देखून अर्गां तुका सोम्या. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजाक. दिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो पावून करला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता
देवाच्या काळजा देवाचे उदर आमी आयकोवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तशें म्हणटना एकलो तरणाटो जेजू जरशी येवन अशें सवाल करी लागलो. मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करें जाय? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो म्हणलो एकलोच देव. पूण जिवितांत रिगोंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ. ताणें विचारलें, खंयचे ते? ताका जेजून सांगलें, जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, चोरिनाका, फडसाक सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. तो तरणाटो म्हणालो, हे सर्व उपादेश हांव पाळून आयला, आनीक सडीत कितें हांवें करें जाय? जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वच आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटोवन दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो खंतेश्ट जावन पाटें गेलो, कित्याक येतेश्ट आस्त पदीक ताका आसलेलें. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. दया करून बसा. हें आयकून तो तरणाटो खंतेश्ट जावन पाटे गेलो. मोगाच्या युवाजानांनो, तुमी आराधनाक आयल्यात, भोव बरें. देवान सबारांक आपयल्यांत, पूण थोड्यांक विसरून काडला आनी तुमी ते विसरून काडलेली. Not that you are not busy, not that you do not have other work, but you have made a choice to spend some time in adoration of our Lord Jesus. देखून तो तरणाटो कंतिश्ट जावन फाटी गेलो, पूण तुमी फाटी वेताना संतोशान फाटी वचोंक जाय. आनी कशें जाता तें? when it is possible, only when you decide to follow Jesus. तो तरणाटो ताणें उपादेश पाळल्यात, तो कांय वायट केल्लो मनीस न्हय. तो म्हणालो, सगळे उपादेश हांवें पाळल्यात, सोरूंक ना, प्रद्वारा धरूंक ना, फोट सांगूंक ना, कोणाक अन्याय करूं ना, आय एम व्हेरी गूड, हांव जालें म्हजो देव जालो. आज तें प्रोटेस्ट जाल्लें हंपान काडटा. ओन्ली फ्यू केम बिकॉज मेनी आर सेईंग म्हाका कांय जावना, कोणाचेंय समस्या, लेट इट बी. सी दॅट कायंड ऑफ मेंटॅलिटी. सो दीस यूथ टिपिकल ऑफ दॅट कॅटेगरी. म्हजे लागीं पयशे आसा, म्हजे लागीं शिकप आसा, म्हजे लागीं ग्रेस्तकाय आसा, हांव आयतारा मिसाक वेता आनी घरा येता, इल्लें गम्मत करता, संतोशान जियेता. तितलें पुरोंगी. इज इट इनफ? इज इट इनफ? दॅट इज अ क्वेश्चन आमकां विचारूंक जाय. आर वी हॅपी विथ द मिनिमम? आमच्या घरा डेली तेर्स आसा, इल्लीशी बायबल हांव वाचता, आयतारा मिसाक येता, तितलेंच मुख जालें गी. समथींग मोर. वॉट इज दॅट वन थिंग दॅट होल्ड्स मी फ्रॉम जिजस? जेजूतान म्हाका खंयची ती एक विशय लागीं येवंक सोडिना. वॉट इज दॅट विथ होल्डिंग मी? जायते आमचे युवजन वायट वाटे गेल्ले. नॉट दॅट दे आर बॅड, नो, दे आर ऑल गुड पीपल. दे आर ऑल गुड पीपल. ते मिसाक येतले, मागणें करतले, ICMांत आसतले, संघटनेन आसतले, दुतोनेक पुराय येयल्ले, हे सगळें आसूनी दे लॉस्ट द वे. वाय? बिकॉज समथींग, वन थिंग दे मिस्ड. दे थॉट, लेट मी कॉम्प्रोमायज. एक आसल्यार व्हड न्ही, वन थिंग. मे बी अ बॅड रिलेशनशीप, मे बी वन बॅड हॅबीट, मे बी वन बॅड थिंग, समथींग, वन थिंग दॅट इज इनफ टू रुईन. थोडल्या एका शिप्पाक ल्हानसो एक होल पुरो काय
to submerge in the sea. So something like that. And ह्या तरणाट्याच्या लायफांत that attachment to wealth. It is not being rich is bad. No. You have to be rich. We should have wealth. That's good for our life. We can help others. We can support others. We can have a happy life. जेजू आमी दुबळे जावन जियेचे म्हण अशें ना. We need to have money. But attachment is bad. May not be money in our life, something else maybe. Is it my smartphone? Is it my some bad habit? Maybe alcohol, maybe drugs, something. That one thing can ruin all of your life. That can be a one whole, the life of your ship. That can simply destroy. देखो नो मोगाच्या योजना नो आज देवाचे उदाहरण घालतना एक सवाल तुमकां विचारलें जाल्यार आमची सकत द पावर ऑफ यूथ लायज इन वेर जिम गी बायसेप्स गी सिक्स पैक गी आई डू नॉट नो फॉर द गर्ल्स ब्यूटी गी और मेकअप और वेरिंग नाइस ड्रेस इज इट दैट और इंटेलिजेंस रैंक्स गेटिंग मार्क्स what is that my energy lies in power lies in सांजू हांव पयल्या पत्रांत दुसऱ्या अवस्वरांत 14वी वळेन ब्युटिफूल सेंटेंस ही सेज तरणाट्यानो ही डायरेक्टली एड्रेसेस यू नॉट ओल्ड पीपल एनी चिल्ड्रन तरणाट्यानो यंग पीपल यू आर स्ट्रॉंग तुमी बळवंत आय रायट टू यू यंग मेन यू आर स्ट्रॉंग ऑन वॉट not Horlicks and Bournvita says you are strong on the word of God that abides in you. देवाचा उदर तुमचे तें थीर रावला. It's the foundation of your life. आणि with this power of word of God you are able to overcome the evil one. पळय तुमकां तो विचारा गी by now तुमच्या लायफान you might have experienced so many things. Sometimes you are very strong in your faith. तुझ्या एका फ्रेंडान तुका अरे सोरो पिया रे ड्रग्स ट्राय करया रे स्मोक करया रे इफ एट ऑल यू हैव सेड नो जस्ट आस्क युअरसेल्फ व्हाट पावर मेड यू टू से नो इज इट युअर ओन पावर आई डोंट थिंक सो नेवर आमचे सक्तेन ना म्हणूंक जायना आमचे सकत खाले म्हणटा या एन्जॉय करया बट समथींग इनसायड इन माय कॉन्शियन्स इज नाका 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 म्हाका सांगलें नाही सी दॅट्स एक्झॅक्टली सेंट जॉन सांजू हांव म्हणटा देवाचें उतर तुमी तेंचे थंय थीर रावला देखून यू आर स्ट्रॉंग इन स्पिरीट यू आर स्ट्रॉंग इन सोल आनी कोणाक ते स्ट्रेंथ आसा आत्म्यांत कुडीन कितलेंय बळ आसूंक बरो बट कोणाक आत्म्यांत बळ आसा ताका मात्र नो म्हणूंक जाता फिजिकली स्ट्रॉंग जाल्यार नो म्हणूंक जायना. Rather you would say, yes, I can bear it. My body is strong. Nothing will happen to my body. How much I drink, nothing happens. You see, kudin the strongest layer, he will still go for a bad habit. But kon atmyant strong asa, devacha utrant konu romla, rooted in the word of God, he can say no. Even if I lose my friendship, no problem. I will not compromise with my principles. I will not compromise with my life because my life is for Jesus. See, that is the power. That is the power. देखो नु मुखाच्या भाव भयणीनो सांजू हांव पावल दुसरो भाग्यवंत ताचे एक उतर आहा ब्युटिफूल. If you know who you are, if you know who is in you, you will make this world upside down. तूं कोण म्हूण तुका कळीत आसा जाल्यार तुज्या काळजांत कोण वस्ती करता म्हूण तुका कळीत आसा जाल्यार you can make this world upside down. That much power you have. You can witness Jesus anywhere. Nobody can do anything. So ते आमकां गरज. देखून मोगाच्या युवजनांनो ते देवाचें उतर ते देवाचें हजरपण डू यू फील इट will not compromise anything in life. Some examples in the Bible. Old Testamentant अपूर्वाचें एक example आसा and that is the story of Joseph. In the Old Testament, young man just like you, maybe 16, 18, 20, not more than that. आणि तो ताच्या बापायचो मोगासो पोतो. You should read chapter 39, book of Genesis. 49 आतां हांव सगळें वा ताच्या पयल्यान सुरू जाता whole big story. What is something nice? The something nice is that तो बापायक मोगासो आसलो but his brothers were jealous of him. ताका मोसोर आसलो. देखून
ताका बांयंत घालो, बांयंतावन काडलो. दे सोल्ड हिम एज अ स्लेव. आनी थंय गेल्या उपरांत पळया गे कालें जाता. ताका फतीफर म्हणलो एकलो इजिप्शियन मिनिस्टर keeps him in his house as a security slave. And there his wife falls in love with this young man, very young man. ताका खुशी जाता पळयतना. And she tempts him, not he, she tempts him. And he says nothing doing. No, I have one God, I believe in him. He's a slave in a foreign land and he says no compromise with the principles. And what she does, तित्त ताका ओडटा तरणाट्याक. आनी ही रन्स, वायल रनिंग तेजे चुडीदाराचे टॉप कितें आसा ताज्या हातान दवरता आनी रन्स विथ दॅट. आनी शी क्रायज, मेक अ सीन, ही केम टू एब्यूज मी, ही केम टू रेप मी म्हणून बोब घालता. आनी वेन हर हजबंड कम्स शी सेज, सी यू आर स्लेव, तुजो गुलाम म्हाका पाड करूंक आयलो. ही कीप्स क्वायट. आनी फतीफर ताका जैलान घालता. देवाच्या मनशाक देव केदाला सांडून घालिना. तो जैलाक वता. जैलान कितें जाता, दोगां सोरांक जैलांत आसल्यांक सोपन पडटा. एकल्याच्या माथ्यार एप्पला विकते आसा आनी बन्स आनी फ्रुट्स बरा आनी सुंकणी येवन काते आसात. आनी एकलो ताच्या सपनांत ज्यूस काडून घेवन रायाक दिता. खालें म्हूण समजना. आनी जोसेफ सांगता, म्हाका कळटा सपनाचो अर्थ सांगूंक. ताका तें गिफ्ट आसलें घरासाने सांगलें मिनींग. तुजे कोणाच्या माथ्यार ब्रेडान येसलें, सुकण्यान येवन केलें. विदीन 1 month यू विल डाय, यू विल बी हँग्ड अँड बर्ड्स विल कम अँड ईट युअर आयज अँड यू विल डाय. वन हू गेव ज्यूस टू किंग, किंग विल फॉरगिव यू अँड यू विल बी टेकन बॅक. आनी सांगता, वेन यू गो बॅक, यू आर टेकन बॅक, रिमेंबर मी, ब्रिंग मी आउट, आय हॅव नॉट डन एनी रॉंग. जायत म्हणटा तो वेता. ही फॉरगेट्स, ही सफर्स इन द jail. रायाक सपन पडटा. what dream? 7 cows come, fatted cows, full of grass. They are grazing, lot of water, enjoy, how nice, beautiful scenic view, scenery. Illa vela jatana 7 very thin cows come, ferocious, and they eat these fat cows. Everything is destroyed. King is disturbed. What is this dream? The minister says, oh, jailan deklo asa, taka kalta meaning sang, nobody knows. And Joseph says the meaning. 7 years blessings in Egypt and rest 7 years will be drought. And Joseph is taken back. Padagi, this young man, life on itle suffering aile, itle kast aile, people blamed him, accused him, tried to kill him. But he said, I believe in one God. Maja devatai aun patiyata. Nobody can do anything. And finally, he becomes the minister of Egypt, a young man, a foreigner, a slave. But God lifts him. Mugacha Yuvasanano. That is the beautiful story of Joseph of Old Testament. Dekunu Utpatti pustakan finally taka tajo bapay besaun ditana kitle apurbayache utar. Zuze ek तरनो आणि फळादीक रूख, जरी वेळेर आसलेलो तरनो आणि फळादीक रूख, जाचे फांटे पगारावर सडतात. दोनवाणी ताका कस्टिलो, भान ताका मारले, कठीण ताका दग दिलो. पूण ताचे दोनू थीर आसले, ताचे बावळे आनी हात सडील आसले. जाकोबाच्या बोळवंत हाता वरवीं, इस्रायलाच्या कडपा आनी गवळ्याच्या नांवा वरवीं तो बचाव जालो. देव ताच्या संगात आसलो. देखून तुज्या लायफान काले कश्ट आसल्यार देव ताच्या संगात आसलो. देखून मुखाची येवजनानो आमी तेंच म्हणूंक जाय. आमी उबी रावया आनी जेजू लागीं म्हणया, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. तुज्या जिवितान कश्ट आयलें जाल्यार देवान ताका सांडून घालूंक ना. आमच्या जिवितान कालय सडून घडल्यार, कितें उणें घडल्यार आमी जेजू लागीं मागया, जेजू म्हज्या सांगाता राव, म्हाका राख सांबाळ म्हणून ताका आमी गावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೆ हे गीत गावन समयाचे आराधन आमी करूया. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು
ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, 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 Hallelujah. दयाकरना दिमी आमी घालया. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या आराधनाच्या अकरेच्या अंताक आमी पावल्या. सम्यान तुज्या मोगान आमकां भरला. आमी म्हणलें, सम्य आमकां तुज्या मोगान भर. आमच्या जिवितांत वी एक्सपेक्ट लव, वी लूक फॉर लव, and young life is a time to look for love, to fall in love, to grow in love. Dasavara yevazanano, you cannot experience any love like that love of Jesus. He only can love us in a perfect manner, unconditional manner. तुजो मोग आमी अनुभव करूंक जाय. तुज्या जिवितांत खंयच्याय परिस्थितींत तूं आस, तुज्या जिवितांत अनवर घडला, समस्या आयल्यात, पातकांत पडलाय, कश्टांत आयलाय, अणवरान सांपडलाय, भरवोसो सांडलाय, निराशे जालाय, खंयय परिस्थिती आसूं दी, मोगाच्या येवजना उडासवर Jesus loves you. God loves you. He has paid that price to love you on the cross by shedding His blood. You should not die. You should not lose your life. You should not get destroyed. Rather, you should be saved. देखून देवाचो मोग तो अपरिमित, विशेष मोग तो जेजू लागी आमी मागूंक जाय. आमी गायले, ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು, ನನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹು, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. आमचे जिवीत बेसावांनी बोर जेजू काळजांत आमी मागोंक जाय. ह्या वेळार अशें जावन तुमच्या काळजांत कितें भोगता जेजू लागीं सांगा. थोडी मागणी हांव घातन उसारतलो, सोम्याक आमी जाप दिवन म्हणया, आयक आमचे प्रार्थना हे सोम्या म्हणून. पूण सांगात आस, तुमच्या काळजांत कितें मागणी आसा, तुमच्या खासगी जिवितांत जावंक पुरो, तुमच्या शिकपान जावंक पुरो, तुमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो, तुमच्या इश्टागतीन जावंक पुरो, कितें उणेंपण आसा, कितें बेजाराय आसा, सक्रामेंतांतल्या सोम्या लागीं सांगा. तो तरणाटो व्हडा संतोशान आशेन आयलो जेजू लागीं. तुमी आयल्यात आज जेजू लागीं.
जेजू लागीं सांगा. जेजू तुमकां व्हडले कंडिशन्स घालना. सिंपल कंडिशन. डोंट बी अटॅच्ड टू थिंग्स, अटॅच्ड टू जीसस. दॅट्स द ओनली कंडिशन. बी अटॅच्ड टू जीसस. You dedicate your life to Jesus. You surrender your life to Jesus. Let Jesus drive your life. That's the only condition. Rest everything He will take care. ह्या वेळार आमची मागणी आमी सोम्या लागीं उसारुया. विशेष जावन मागया आमी सर्व आमच्या युवजनां खातीर, हांगासर हजर आसल्या सर्व युवजनां खातीर भावार्थी जिवितांत वाडोवंक, विशेष जावन गुंड आनी एक खासगी पर्सनल संबंध सोम्या लागीं बांदून हाडूंक, जेजूक जिवितांत पयलो जागो दिवंक, आनी विशेष जावन मागण्यांत संतोष आनी समाधान आनी बळ आनी देवाच्या उतरांत सकत सोदून काडूंक हांगासर जमल्या सर्व युवजनां तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. अशें जावन देवाचें उतर म्हणटा सांजो आमच्या पत्रांतलें उतर युवजनांनो देवाच्या उतरांत थीर रावा. हर एका दिसा दिसपरतें आमी थोडो वेळपणी देवाचें उतर वाचूंक, तो नियाळ करूंक, देवाच्या उतराच्या उसवडांत जिवीत बांदून हाडूंक सोम्याचो आदार मागया. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आमी मागया मोगळा जेजू आमच्या युवजनांक हांगासर आसल्या आनी आमच्या वाराडांतल्या सर्व युवजनां खातीर मागता. ह्या आधुनीक काळार जियेत आसतना सर्व संवसारी ताळण्यांतले तेंते सेवांतले निवार, विशेष जावन ह्या संवसारी कुशालयांतले, विशेष जावन वायट सवयांतले, अमाल पिवन ड्रग्स आनी खोट्या सवयांतले बचाव कर. जिवीत तें मोलादीक तुजे खातीर जियोंक आनी ह्या जिविता मुखांतर समाजीक आनी तुका एक वर्तें एक आस्त जावन जियोंक, तुका साक्ष जावन जियोंक तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मोगला सोम्या आमच्या सर्व युवजनांक जानवायेन बोर म्हूण मागता. जर आमची जायते आमचे युवजन सारकें मार्गदर्शन मेळनासतना कश्टातात, जिवितांत एक विसवणकान घेवंक निर्धार करूंक जायते फावटी फुडारा विशांत सूख निर्धार करतात. जावंक पुरो तांच्या फुडारा विशांत, तांच्या जिविता विशांत इश्टाघात करता आसतना वायट सवयांक बळी जावचे जायते अवकाश आसतात. सारके निर्धार करूंक जावंक पुरो शिकपा विशांत, कामा विशांत, जिविता विशांत जानवायेन बरोवन निर्धार करूंक सर आमच्या युवजनां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या धेन्यांनी बोर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मोगला सोम्या सर आमच्या युवजनां खातीर मागता. विशेष जावन तांकां भोगणांनी तांच्या भोगणां तूं गूण कर. हील देम फ्रॉम ऑल देअर इमोशनल वुंड्स. जायते फावटी ह्या तरणाटपणार इश्टा खातीर पडोवन मोगार पडोवन ब्रेकअप जावन जायते फावटी बेजारांत आसतात, दुखांत आसतात, जिवितच नाका म्हणची आसतात. पूण जायते फावटी द बिगर पिक्चर दे फेल टू सी. दे सींग दे ओनली लायफ इज वेरी शॉर्ट. नो, लायफ इज वेरी लार्ज, लायफ इज वेरी ब्युटिफूल. हील देम फ्रॉम देअर इमोशनल वुंड्स. मेक देम मॅच्युअर. हेल्प देम टू एक्सेप्ट लायफ as it is. Help them to believe there is something greater which loves them. मोगला जेजू तांचो मोग करताय म्हणलें समजूंक तांकां कृपा दी. त्या सर्व इमोशनल गायांतले तांकां गूण कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मोगला सोम्या आमच्या युवजनां खातीर मागता. विशेष जावन तांच्या जिविताच्या सर्व कश्टांतले, झुजांतले, संघर्श परिस्थितींतले, जावंक पुरो फुडारा विशांत दुबाव आसात, जावंक पुरो खंयच्याय एका वायट सवयांक ती बली जाल्यात, जावंक पुरो मानसीक रितीन करगोण आसात, हे सर्व उणेपणांतले, कश्टांतले, बेजारायांतले, बेकारपणांतले तांकां तूं गूण कर. तांच्या जिवितांत समाधान तांकां दी. कृपेन तांकां भर. मोगान तांचें जिवीत भर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या.
सांगात आसा आमी मागया म्हणजे सर्व जाणांनी कुटुंबाक प्रमुख जागो दिवंक विशेष जावन वडिलांक गौरव दिवंक मान दिवंक तांचें मार्गदर्शन घेवंक आनी कुटुंबा जिविताक गौरव दिवंक कुटुंबांत मोगान जियोंक कुटुंबांत संगातपणांत जियोंक आनी कुटुंबाचें मोल उखलून धरूंक आनी कुटुंबांत एक बरें जिवीत बांदून हाडूंक म्हणजे सर्व जाणांक तो फावो कर म्हण मागता हांव आयकमचें प्रार्थन येसुम्या एक घडये बरो कसकी गरजां खातीर मागया वॉट एवर इंटेंशन यू हॅव खंयचीय गरज ती जावंक पुरो इट मे लूक वेरी फुलीश समटायम्स दर इज नथींग फुलीश इन द आयज ऑफ गॉड सगळें मौनपणी सम्याक भेटोवन दी आनी कालसांत जावन जेसू लागीं माग थोडो वेळ मौनपणी सांगात आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या मुगेल्या सुम्या थोडी मागणी आमी तुजे मुखार उक्त्यान उसारल्यान जायती आमची मागणी काळजां मनांत हांव तुका समर्पिल्यान सर आमची मागणी दायेन तूं आयक आमच्या गरजांक तूं पाव आमकां सर्वांक तूं बेसवानी बर हे मागणे आमी करता हांव तुज्या पवित्र नांवान आमेन सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवंक आमी गीत सांगाता गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता प्रार्थया हे देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडासोय आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन